गाइज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सकाळची न्हय 10:30 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो सुशेगाद असो बसून स्टार्ट करता. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें तुमकां बॅकग्रावंडाक बीन न्हय खुबश्यो गोश्टी दिसतले. सो प्लीज अवॉयड करा. कारण म्हणटा तशें सद्या घरभर बॉक्सां म्हण पेपर म्हण हे सगळे कडेन न्हय पडलेले आसा. कारण हे जे तुम्ही पळयता न्हय ते म्हणटात तशें रातचे आमी पॅकिंग करताली काल राती म्हणटा तशी. आनी सद्या तर केन्ना सकाळ जाता केन्ना रात जाता ही कांयच कळना. कारण ऑर्डरी कंटिन्युअसली चालू आसा आनी रातचे 1, 1:30, 2 अशी 2:30 जायसर आमी रातची पॅकिंगूच करता. आनी नोट डावन बीन हे सगळे गोश्टी सद्या बॅक कॅमेरा चालू आसा. आनी ताका लागून सद्या हांगसरूच बॉक्सां पडलेली आसा. ती आनी म्हटल्यार हांव व्हिडिओ खातीर स्पेशली काडून सेपरेट आनी दवरपाचें ना. कारण ती अरेंज केल्ली आसा. सपोज हालयत नाही जाल्यार परत म्हाका डबल काम अरेंज करची पडटली. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो टोटली डिफरंट आहा. आयच्या व्हिडिओन न्हय हांव तुमचे बरोबर रेसिपी ना, डेली रुटीन ना आनी मसाले रिलेटेड सुद्दां अशें कांयच शेअर करपाचें ना. आयज वेगळो असो व्हिडिओ आसा. तेकाच लागून स्पेशली बसोन असो म्हटलें स्टार्ट करया. कारण म्हाका न्हय तुमचे बरोबर थोड्या गोश्टी डिस्कस सुद्दां करपाक जाय. ऑलरेडी तुमी थंबनेल तर पयलेच आसतले. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें तुमी हे बीन सद्या नोटीस करता आसतले की म्हाजे व्हिडिओ जे आसा ते रेगुलर येना. मदीं मदीं खूब अशी गॅप पडटा आनी ते हांवूय कांयच करूं शकना. कारण म्हाका एक्चुली गॅप घेवपाची ना. बट जाता कितें जाणा की मसाल्याचें काम इतलें आसा की सगळ्यो गोश्टी न्हय हँडल जायना. आनी मातसो म्हाजो आवाज जो आसा तो हलकोसो चेंज येतलो. कारण खरें सांगूंक न्हय काम खूब आसा तेतून न्हय धांवपळ खूब जाता म्हाजी मम्मीची संजयाची. आनी आवाजूय मातसो थंडी अशें चेंज जाल्लो आसा. तर सद्या म्हाजे व्हिडिओ तुमी नोटीस करता आसतली की हालींच्या दिसांनी कंटिन्यू अशें येयना. आनी हांवूय कांय करूं शकना. म्हाकाय बीन न्हय गॅप अशी घेवपाची ना. कारण फाटल्या दिसांनी न्हय 10-12 दीस म्हटल्यार म्हाजे एक फॅमिली मेंबर हे जाल्लो म्हणून हांवें 10-12 दीस न्हय व्हडलो लॉंग असो गॅप घेतलेलो. आनी तो गॅप घेतल्या उपरांत म्हाजो चॅनल जो आसा न्हय तो टोटली डावन गेलो. इतलो डावन गेलो की सद्या व्हिडिओ सुद्दां घातले न्हय जाल्यार तितले व्ह्यूज येयना. पयलीं कशें थोडे फारशे व्ह्यूज येताले, थोडे फारशे म्हटल्यार बरे अशे व्ह्यूज येताले. तितून हांव खूश आसलें. बट आतां म्हणटा तशें गॅप घेतलो आनी आतांय बीन कंटिन्युअसली तो व्हडलो गॅप घेतलेलो. आनी आतां मसाल्याचें काम असल्या कारणान न्हय हांव कंटिन्युअसली मदीं मदीं गॅप घेता. तितून म्हाजो चॅनल जो आसा न्हय तो टोटली डावन गेल्लो आसा. आनी हेतून न्हय म्हाका तुमचें खरेंच सजेशन जाय. हांव जाणा की तुमी म्हाका बरें बरें सजेशन दितले. म्हटल्यार हांव थोडे फारशें कन्फ्यूज आसलें की हांव कितें करूं. सो म्हटलें तुमचे बरोबर डिस्कस करया, तुमकां विचारया. म्हणजे तुमी म्हाका थोडीशी हेल्प करूं शकता आनी हितूनसून थोडीशी आयडिया दिवं शकता. कारण सद्या न्हय म्हाजें मसाल्याचें काम चालूच आसा बॅक कॅमेरा. आनी तितून हांव टायम काडून व्हिडिओ हे करतातूच. पूण कितें जाता डेली तेच मसाल्याचेच व्हिडिओ, हो रुटीन तो रुटीन, तितून बरे रेसिपी शेअर करूंक पावना हांव. कारण जायना ते गोश्टी. म्हटल्यार सगळे कडेन घरभर बोवाळ आसता, घरभर मसाल्याचे हे ते चालू आसता. तितून रेसिपीक बीन न्हय मागीर डिस्टर्ब जाता, आवाज बीन येता. आनी हांव जो मेरेन बसना न्हय ऑर्डरी काडपाक तो मेरेन तें काम कंप्लीट जायना. कारण ऑर्डरी ज्यो आसा त्यो हांवूच घेता, हांवूच नोट डावन करता अशें जाता. सो म्हाजे थंय आसपाचें खूबच गरजेचें आसता. ताका लागून हांव बाकीचोय ब्लॉग जो आसा तो शूट करूंक पावना. पूण अशें जाता की डेली तेच जाता, तेच व्हिडिओ. मागीर तुमी बीन बोर जाता आनी ताका तितले व्ह्यूज सुद्दां येयना. आनी सदांच तेच दाखोवपाक म्हाकाय बीन बेजार येता. तर सो म्हटल्यार तुमकां विचारया. तर म्हाज्या मायंडान अशें आसलें की हांवें थोडे दीस गॅप घेवपाचो युट्यूबाचेर म्हणटा तसो. म्हटल्यार थोडे दीस यूट्यूब जो आसा तो बंद दवरपाचो आनी 100% बिजनसाक दिवपाचें, म्हटल्यार मसाल्याक दिवपाचें. आनी मसालो कवर जालो की म्हणटात तसो मागीर यूट्यूब स्टार्ट करपाचो. बट सद्या मसाल्याचो असो सिजन चालू आसा की मागीर थोड्या दिसांनी आतां फेब्रुवारी येतलो, मार्च येतलो, हे कंटिन्यू मंथ जे आसा न्हय ते मसाल्याक 100% दिवचेच पडटले. आनी युट्यूबाक हांव चड म्हणटा तसो गॅपूय दिवं शकना. सो तुमी म्हाका प्लीज सजेस्ट करा की हांव कितें करूं.
म्हटल्यार यूट्यूब कंटिन्यू दवरून सायड बाय सायड म्हणटा तशें गॅप घेवन घेवन व्हिडिओ घालून बिझनस स्टार्ट दवरूं, या टोटली यूट्यूब जो आसा तो थोडे दीस बंद करून गॅप घेवन एका 100% दिवं. सो म्हाका कांयच कळना. हांवें संजय बरोबर सुद्दां हें डिस्कस केलें, बट तेणी म्हाका हेंच सजेशन दिलें की तुवें यूट्यूब जो आसा तो आतां सामकें तुवें म्हटल्यार स्ट्रगल करून करून हार्डवर्क करून करून अचीव केल्लें आसा, आनी तूं यूट्यूबाक जर गॅप दीत जाल्यार परत थंय खंय तरी इफेक्ट पडटलो. सो तो म्हाका अशें सजेशन दिलां तिणें म्हाका की दोनूय कंटिन्यू दवर, म्हटल्यार यूट्यूब बी सायड बाय सायड तूं कंटिन्यू दवर आनी बिझनस बी स्टार्ट दवर. पूण म्हाजें अशें जाता की हांव 100% दोनाय कडेन दिवंक पावना, हांगाय बी ना आनी थंय बी ना. बट म्हाका यूट्यूबूय बंद करपाचो ना, पूण कन्फ्यूज आसा कितें करूंक तें, कारण कळना म्हाका म्हणटा तशें. सो तुमी प्लीज सजेस्ट करा. आनी म्हाका रेसिपी बी नाय भरपूर हांवें बरे तरेन अशें दवरलेलें आसा मायंडान की हांव शेअर करतलें, पण सद्या म्हाजो टायम इतलो वयता. आतां सुद्दां न्हय व्हिडिओ स्टार्ट करच्या पयलीं हें हांगसर नोट डावन करपाक बसलेलें. सायड बाय सायड कोणाचे ऑर्डरी जे काल हांवें पोस्ट केले तेंचे आयज तांकां फोटो शेअर करूंक जाय, मागीर डिटेल्स बील बीन सगळें शेअर करूंक जाय. तर अशे तरेन म्हाजो सद्याक दीस स्टार्ट जाता, दीस काबार जाता. ही जी पार्सलां आसा ती अरेंज करून दवरलेली आसा, ती आतां बसोवन पॅक करूंक जाय. म्हटल्यार संजय कसो सकाळचो कामाक वयता, सांजच्या टायमार तो आमगेर येता, ऑर्डरी करता, ऑर्डरी घेवन घरा कडेन वयता आनी एकदां लेट जाता. सो लेट जालेंच जाल्यार मागीर आमी लेट अशी बसता, कारण एकले कडेन हें पॅकींग बीन पॉसिबल ना, ताका लागून. सो म्हणून म्हाज्या व्हिडिओक न्हय गॅप पडटा, कारण बॅक कॅमेरा हेच गोश्टी सद्या चालू आसा. इवन काल सुद्दां हांवें व्हिडिओ करूंक नासलो, कारण काल आमी ऑर्डरी पोस्ट करपाक गेल्ली आनी ऑर्डरी पोस्ट करपाक सुद्दां बरो टायम वयता. सो म्हटल्यार व्हिडिओ आनी कितें करतलें आनी तेतून तुमचे बरोबर कितें शेअर करतलें, तेच रिपीट जाता न्हय, ताका लागून. तर तुमी म्हाका सजेस्ट करूं शकता हांव कितें करूं. खूब जाणां म्हणटा तशें व्हिडिओ जर घालूंक ना जाल्यार ती म्हाका वॉट्सॅपार मॅसेज करता की सुप्रिया तूं घाल व्हिडिओ, आमी मिस करता म्हणून. खरीच थोडी जाणां इतली आतुरतेन सामकी वाट पळयता की केन्ना व्हिडिओ येतलो आनी आयज कितें शेअर करतले, आयज कसली रेसिपी शेअर करतले. पण मागीर म्हाका अशें दिसता की सगळीं जाणां इतलो वेट करतात म्हाज्या व्हिडिओचो आनी हांवूच डेली पोस्ट करूंक पावना. सो अशें जाता. तर तुमी म्हाका मुद्दाम सजेस्ट करा हांव कितें करूं. यूट्यूब थोडे दीस बंद करून बिझनसाक 100% दिवं, या यूट्यूब बी कंटिन्यू दवरून सायड बाय सायड बिझनस बीन हँडल करूं. हें म्हाका प्लीज तुमी सजेशन्स दियात, आयडिया दियात. सो तेजेर हांव खरेंच म्हटल्यार चिंततलें, काम करतलें. म्हाका तेजी खरीच अशी गरज आसा आनी तुमी बरे तरेन म्हाका गायड करूं शकता. ओके, तर असो आसलो म्हाजो धाकटोसो ब्लॉग म्हणटा तसो. आयज हांव इतलोच व्हिडिओ शूट करतलें, म्हाका विचारपाचें आसलें. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें आतां पॅकिंगेक वचोंक जाय, तेजो आनी कांय सेपरेटली व्हिडिओ करचो ना, रिपिटेड जातले ताका लागून. आनी आवाज म्हजो असो हें जाला, आतां तरी म्हाका बरो आसा, नाल्यार 2 दीस जाल्यार आवाज सामको इतलो हें जातालो ना, विचित्र सामको. तितून आनी व्हिडिओ बीन करूंक नासलें हांवें. कंटिन्युअसली मसालो पॅक करप हें तें चालू आसतना मागीर जागरण बीन, रातचें जागरण करचें पडटा हें ऑर्डरी बीन हें करपाक, ताका लागून. तर गायज चला, तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता हांव. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या आमचो देव बरें करून. आनी बॅकग्रावंडाक जो आवाज येता न्हय तो अवॉयड करा, कारण आमचो न्हय एक माजर हाडटा बॅक सायड. तर चला, बाय बाय.